सध्याचे युग म्हळ्यार डिजिटल युग। इंटरनेट सेवा ही सगळ्यांची मुळावी गरज झाल्या। पेमेंट, शॉपिंग, बँकांची कामां आदी गजालींक इंटरनेट महत्वाचो। गोंयांत इंटरनेट वापरप्यांचो आंकडो बरोच वाढला। हे विशीं इंटरनेट आनी मोबायल असोसिएशन ऑफ इंडियान अहवाल दिला। चलात पळोवया ह्या अहवालात कितें म्हणला। नमस्कार, हांव प्राची गांवकर। भांगरभूंयचे विशेष कार्यावळी सगळ्यांक येवकार। लोकसंख्येचे तुळेंत इंटरनेट वापरप्यांच्या मळार गोंय देशात पहिल्या क्रमांकाचेर आसा। 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2023 या काळात गोंयांतल्या 73% लोकांनी इंटरनेटाचो वापर केला। इंटरनेट आणि मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या 2023 वर्साच्या अहवालांतल्यान ही माहिती मेळ्ळ्या। 2023 वर्सा हे संस्थेन देशातल्या सगळ्या राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशात इंटरनेट पेनिट्रेशन म्हळ्यार त्या राज्यातल्या वट्ट लोकसंख्येतल्यान कितले लोक इंटरनेट सेवा वापरतात हाचो अभ्यास केलो। ह्या अहवालाप्रमाण गोंय उपरांत महाराष्ट्र आणि केरळाचो क्रमांक आसा। हांगचे वट्ट लोकसंख्येतले 69% लोक इंटरनेटाचो वापर करतात अशें दिसून आयले। हे वळेरेंत बिहार निमाण्या क्रमांकाचेर आसा। हांगा 37% लोक इंटरनेटाचो वापर करताले। वयल्या काळात उत्तर प्रदेशातले 41% लोक इंटरनेटाचो वापर करताले, जाल्यार झारखंडात लोकसंख्येचे 46% लोक इंटरनेटाचो वापर करताले। गांवगिऱ्या वाठारांनी इंटरनेटाचो वापर चड। अहवालाप्रमाण 2023 वर्सा देशातल्या सुमार 82 कोटी लोकांनी वेगवेगळ्या कारणांक लागून इंटरनेटाचो वापर केलो। देशातले अर्ध्या परस चड इंटरनेट वापरपी गांवगिऱ्या वाठारांतले आसात। गांवगिऱ्या वाठारांनी 44 कोटी आणि शारांतल्या 38 कोटी लोकांनी इंटरनेटाचो वापर केलो। वट्ट वापरप्यांतले 90% लोक दर दिसा इंटरनेटाचो वापर करतात। देशातले वापरपी दर दिसा सरासरी 98 मिनिटां वा 1.5 वरां इंटरनेटाचेर घालयतात। फकत शारी वाठाराचो विचार केल्यार दर दिसा सरासरी 101 मिनिटां इंटरनेट वापरतात, जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांनी दिसाक 94 मिनिटां इंटरनेट वापरतात। OTT खातीर इंटरनेटाचो सगळ्यात चड वापर। IAMAIच्या अहवालाप्रमाण 2023 वर्सा देशभरात OTT सेवा पळोवपा खातीर वा आयकुपा खातीर इंटरनेटाचो सगळ्यात चड वापर जालो। वट्ट 82 कोटी इंटरनेट वापरप्यांतल्यान 70 कोटी लोकांनी OTT पळयले। त्या उपरांत 62 कोटी लोकांनी फेसबुक, व्हॉट्सॲप वा हेर सोशल मीडिया वरवीं संवाद साधपा खातीर इंटरनेटाचो वापर केलो, जाल्यार सुमार 42 कोटी लोकांनी डिजिटल पेमेंट वा ई-कॉमर्स खातीर इंटरनेटाचो वापर केला। खिणाखिणा ताज्यो घडणुकी आनी दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर। भांगरभूंयचो फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नकात। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarбhuy.com। तशेंच आमच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्राईब करात आणि पळयत रावात भांगरभूंय।